नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तुवेचें हॉस्पिटल जावन रावला धवो उत्ती. हॉस्पिटल सुरू करपा खातीर सरकारा कडल्यान फकत पोकी आश्वासनां. डिसेंबर मेरेन हॉस्पिटलाचो प्रस्न लावचो तडीक, नाजाल्यार करतले आंदोलन. कृती समितीची शिटकावणी. पर्ये 70 वाठारांतल्या एका सरकारी शाळेत वर्ग सुरू आसतना विद्यार्थिनीचेर कोसळ्ळो फॅन. इयत्ता 4थीत शिकपी विद्यार्थिनीच्या कानाक दुखापत. उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत केल्या भरती. केप्यां डॉन बॉस्को हायस्कुला लागसार जाता बेशिस्त पार्किंग. कशो गाडयो लायिल्ल्यान लोक तशेंच हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांक जाता त्रास. येरादारी पुलिशेन घालचें लक्ष, पालकांची मागणी. विजेच्या बाबतीत पंचायती आणि नगरपालिका जावपाक जाय स्वयंपूर्ण. सांखळे पालिके कडल्यान प्रेरणा घेवन हेर पंचायत पालिकांनी उबारचे सौर उर्जा प्रकल्प. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे आवाहन. कळंगूट सरकाराचे चल्ला काम, पूण नियोजन शून्य कामाक लागून रेंटकारीक जालो अपघात. बॅरिकेड्स आणि सुचोवणी तक्ते नाशिल्ल्यान पर्यटकांनी कॉन्क्रिटाच्या बेत्यान घाली गाडी. गाडयेचे बरेच लुकसाण. गोंयांत येवन कॅसिनोत जुगार खेळपा खातीर दिल्लीच्या 4 चोरांनी पंजाबी बागात फोडलें घर. 30 लाख रुपयांचो फारायल्लो मुद्देमाल चोरये उपरांत रोखडेच सापडले हाताक. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. पर्ये 70 वाठारांतल्या नव्यान बांदिल्ल्या सरकारी मुळावे शाळेत वर्ग चालू आसतना इयत्ता 4थेच्या विद्यार्थिनीचेर फॅन पडलो. विद्यार्थिनीच्या कानाक जखम जाल्ल्यान उपचारा खातीर सांखळेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केलें. उपरांत ताका सिटी स्कॅन करपा खातीर जीएमसीत धाडला. पळयात पुराय बातमी. पर्ये 70 वाठारांतल्या नव्यान बांदिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेत धोक्कादायक घडणूक घडली. वर्ग सुरू असताना एका 4थीच्या विद्यार्थिनीचेर फॅन कोसळपाची घडणूक घडली. या अपघातान विद्यार्थिनी जखमी जाले. ताका बेगोबेग उपचारा खातीर सांखळेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसी शिफ्ट केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय म्हयने पयलीं ह्या शाळेन दुरुस्तीचें काम केल्ले. स्कुलान तेजे फोन येयलो डायरेक्ट सांखळे हॉस्पिटलान थंयच्यान ताका फुडें रेफर केला. म्हाका ऑलरेडी काय खबर ना कितें जालां तें वचून पळयत. ओके ना आता जी तुका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी ती कितें म्हणलें चेडूं म्हणजे क्लास चालू आसली तेची पेपर चालू एग्जाम आसली. एग्जाम चालू आसली आनी इतल्यान चलतो फॅन पडलो. रनिंग फॅन पडलो. खंयची शाळा ही? पर्ये 70 प्रायमरी. कितल्यांक जालें? सकाळी 9:15. सकाळी 9:15. मागीर तेजे उपरांत मागीर तुका कोणा सांगलें? म्हाका टिचरीन फोन केलो न्हू हॉस्पिटल जाला कितें म्हणून सांगलें? म्हणजे फॅन पडलो मातशें कानाक लागलें म्हणून. ओके स्कुलान येवन म्हणजे स्कुलान आवडलो. स्कुलान गेलो गेटी कडेन सांगलें म्हाका की ताका फुडें रेफर केला सांखळे व्हेला. म्हणजे तुमी येवच्या पयलींच येयले? म्हणजे ती सगळीं जाणां भियाली न्हू एकदम कट पडल्यार बरें जातलें. ओके आनी जस्ट म्हाजे 4 किलोमिटर पयस घरा आनी म्हाजे टायम म्हणजे सांखळे ताका पयलीं PSC येयले. गव्हर्मेंट स्कूल हय PSC येयले. PSCतल्यान मागीर तूं PSCन पावलोय. थंयच्यान मागीर हांगा हाड. PSCन कितें सांगलें? काय ना ताका फुडें रेफर केलें न्हू. रिफर केलें. स्पेशलिस्टाक दाखय म्हणून. ओके कानाक चालू आसता. ओके सो तूं आतां हेजेर कितें फॉलोअप घेतलें? कितें पळय न्हू इस्कॉलाचेर कितें मिस हें जालां? कोण कॉन्ट्रॅक्टर कितें आहा तांकां विचारता. कॉन्ट्रॅक्टर न्यूली काम केल्लें न्यूली फॅन बसयलेलो अशें म्हणटा नवें केल्लें म्हणटा. हांव भायर आसलो गेटी भायर तेन्ना टिचर येवन धांवन येयली. चेडवाक कानाक लागलेलें. आमकां बी कळना की कितें जालां तें. हांव डायरेक्ट येयलो स्कुलान पळय जाल्यार ते कान तेजो कट जाल्लो. त्या सिच्युएशनान हांवें काय म्हटलें 108 बी काय फोन नाका डायरेक्ट ताका म्हटलें व्हरता हांव सांखळे. मागीर म्हटलें पेरंट्सांक म्हटलें आपय हांव सांखळे येयलें ताका. तेच्या उपरांत मागीर तेजो पेरंट येयलो. तुम्ही सांखळे हॉस्पिटलान तुम्ही घेऊन गेले हॉस्पिटलान मागीर ताका कितें ट्रीटमेंट सांगलेलें की ताका ट्रीटमेंट म्हणजे डायरेक्ट ताका म्हापसा आयला. कितें जालां ताका? कानान न्हू डायरेक्ट कट पडले सर आनी कान असो कान लोंबताले. लोंबताले. आतां कशें आसता हांगा 3 वर्सां किंवा 9 वर्सां पर्यंत भुरगीं आसता आनी भुरगीं जळामळा खेळटा
कारण टिचरी त्यांच्या फाटल्यान काय भोवंक शकना अशी अपर थपर जाता लोक भुरग्यांक व्हरता म्हणून मी म्हणटा एक 7:30 देड मेरेन आमकां जर एक सिक्युरिटी गार्ड तुमी दवरी तर मोठे तुमी उपकार केले अशें आमी मानता कित्याक भुरग्यांक लागून संरक्षण फाल्यां भुरगो येयलो भुरगो पावतलो कर्नाटका टिचर मेसेज खंय तरी भुरगो ना म्हणून आमी मागीर खंय बॉम्ब मारपाची म्हणून म्हणटा एकदां तुमी सिक्युरिटी गार्ड एक हांगा दवरता 7:30 देड मेरेन तर आमी म्हणटा तुमचे उपकारच जाले म्हणटा की आमच्या भुरग्यांचें संरक्षण जातलें म्हणून आमी मागीर तुमी आमकां कित्याक अशें आसलें कळोवंक ना म्हणून आमी तुमकां सुचना करता हेचेर विचार तुमी करा आनी काय तो आमचो सॉल्व करा आमचो प्रश्न मातसो. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. केपेच्या डॉन बॉस्को हायस्कुला लागसार रस्त्याच्या दोनय वटेन बेशिस्त पार्किंगेचो प्रस्न उपरासला. गाडयो बेशिस्तपणान पार्क केल्यात. हाका लागून येरादारी करपी लोकांक तशेंच हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यां सयत तांच्या पालकांक त्रास जातात. तशेंच येरादारीची कोयणी जाता. येरादारी पुलिशेन हातूंत लक्ष घालचें आनी हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. तशेंच पार्किंग वेवस्था सारकी करची अशी मागणी पालक करतात. सामको ट्रॅफिका लागून खूब प्रॉब्लम जाता हांगा सो ट्रॅफीक सेल पळय आसा पुलीस तेंच्यांनी तरी मातशें लक्ष दिवन मातशें हें बेगी बेगी सॉल्व करून घेवपाक जाय आशिल्लें आनी हो इश्यू म्हणल्यार हो एक पार्किंग तरी सारकें करूंक मेळना बेगीच्या बेगीन जावपाक जाय सो लक्ष तुमी घाला आनी कोणें एग्जाम कितें आसा एग्जाम एग्जाम चालू आसा न्हू ताका लागून एग्जामी लागून आमकां खूब त्रासय बी जाता रे सो बेगीच्या बेगीन मातशें सॉल्व करून घेयात. आमी आतां केप्यां पोर्टल स्कूल आसा थंय आसा आनी मोस्टली ह्या दिसांक जो पार्किंग लागून हांगा ज्यो गाडयेच्यो येरादारी आसा खूब कंजशन जाता. मोस्टली आतां भुरग्यांची एग्जाम चालू आसा स्कुला पोर्टल स्कुलाचे आनी ते वेगवेगळे टायमार सुटल्यान हांगा जे ट्रॅफीक सेल ना जाल्यार गार्ड नाशिल्ल्यान हांगा ट्रॅफीक ब्लॉक जाता आनी फाटल्या तुमकां दिसता हांगा कामूच चालू आसा डब्ल्यूआयडी तेका लागून हांगा गार्ड ना जाल्यार ट्रॅफीक पुलीस दवरप स्कूल टायमाक गरजेचें आसा पूण हेजेर खंय तरी दुर्लक्ष केलें जाता आनी हेका लागून हांगा जे पेरंट्स येतात ते गाडी पार्किंग करपाक आसा ल्हान भुरग्यां आसा तांकां रस्त्या वयल्यान चलचें पडटा. हेका लागून जे ट्रॅफीक सेल आसा तेणी खास करून हांगा काम चालू आसल्यान हो इशू निर्माण जाला. तेका लागून खंय तरी तेणी लक्ष घालून हे हांगा ट्रॅफीक रेग्युलेट करपाची गरज आसा. हांव केपेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर कृष्णानंद पेडणेकर. विजेच्या बाबतींत सगळ्यो पंचायती आनी नगरपालिका स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सौर उर्जा प्रकल्पांतल्यान सांखळे पालिकेक 30 kV वीज मेळटली. उरिल्ली वीज ग्रीडाक दितले आनी पालिकेक ताचे पयशे मेळटले. देखून सांखळे पालिके कडल्यान प्रेरणा घेवन हेर पंचायत तशेंच पालिकांनी अशे प्रकल्प उबारून कार्बन मुक्त संकल्पनेक योगदान दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. सांखळे पालिकेच्या सौर उर्जा प्रकल्पाचे बिरेस्तारा मुख्यमंत्री सावंतान उक्तावण केलें. चेअरपर्सन बाय सिद्धी प्रभू आणि बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स हांचे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की आमी जे सातत्यान म्हणटा की विजेचे बाबतींत सगळ्यो पंचायती आणि म्युन्सिपाल्टी ह्यो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सांखळे म्युन्सिपाल्टीन इनिशिएटीव्ह घेतली आणि तांकां लागपी पावर जी आसा ही सोलार रूफटॉप पावरीचेर तेंच्यांनी जनरेट करपाचो इनिशिएटीव्ह घेतलो ताचें हांव तेंचें अभिनंदन करता. असोच इनिशिएटीव्ह सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आनी म्युन्सिपाल्टींनी घेवचो आनी सोलार रूफटॉप बसोवचो. आमी कार्बन नेट इमिशन 0 2050 हाचो टार्गेट आमी दवरला. तो झिरो करपा खातीर वेरियस इनिशिएटीव्ह घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव्ह जर घेतले जाल्यारूच कार्बन इमिशन नेट झिरो जावपाक शकता. सगळ्या पद्दतीचे कावन्सिलर्स आनी हांच्यानी अशी इनिशिएटीव्ह घेवची ह्या सगळ्यां कडेन. बुधवारा राती कडेन कळंगूट वाठारांत एक अजापीत घडणूक घडली. भाड्यान घेतिल्ली रेंट कार गाडी कळंगूट सर्कला कडेन आशिल्ल्या उक्त्या खड्ड्यांत पडून गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. जाल्यार गाडयेंतली दोगांय साल्वार जालीं. हे सगळे PWD आमदार आनी सरपंचाच्या आडनदरेक लागून घडलां असो आरोप करत थळाव्यांनी बोवाळ केलो. गोंयकारांनी स्मार्ट सिटीची नियोजन शून्य कामां पळयली. ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोकांचे बळी लेगीत गेले तरी अजून मेरेन संबंधीत यंत्रणेचे दोळे उक्ते जाल्ले दिश्टी पडना. आता कळंगूट आनी हेर गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची गिट्टी पडपाची आसा खरी पूण ह्या घडणुके उपरांत परत एक फावट सरकारी कामांचेर प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. कळंगूट सर्कला कडेन रेंट कार डायरेक्ट कॉन्क्रिटाच्या खड्ड्यात पाविल्ल्यान लोकांचो बरोच बोवाळ जालो. हांगा कसलेच तकटे वा बॅरिगेड्स नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या खंय. आदीच कळंगूट वाठारांतल्या रस्त्यांचेर कमरभर फोंडकुलां पडल्यात. तातूंत ही घडणूक भर घालपी.
हे सगळे दोनूय फुडाऱ्यांक लागून घडला. आयज गाडी खड्ड्यान गेला, फाल्यां हे दोनूय वांगडा रावल्यार लोकांक लेगीत खड्ड्यात घालपाचो थेट आरोप कळंगूटच्या थळाव्यांनी केला. लिडर आहा आमचे ते वास्ट एक्सपिरियन्स लिडर. हांव देवा कडेन मागता ते ड्रायव्हराक काय ना जाल्यार पुरो आनी त्या लोकांक गाडयेन जो लोक बसलेलो ताका काय ना जाल्यार पुरो म्हणून. कित्याक मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा सद्या कालांगुतान रस्त्यांक भेणाभर बुराक पडलेले आसा ते सामके कोण करीत ना आनी हे नाका जाल्ले हांगा ब्युटिफिकेशन करूंक भोंवता. आयज तुमी अक्षरशः हे पयला आसतना ती अर्दी गाडी भितून आहा. अर्दी गाडी भितून ताचो मिनींग लोकांकूय चिंतूंक जाय की बाबा आयज जर गाडी खड्ड्यान गेल्या फुडें हे दोगी वांगडा रावले जाल्यार लोकूय खड्ड्यान वचपाचे आहा कशें दिसता. कित्याक हे शिगीन दाखयला हे पळय एक जाला लोकूय भरल्या आनी आमी जेन्ना त्या ड्रायव्हराक विचारले जावं भितून बसल्या विचारले दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल. म्हाका दिसता खंय तरी हे करच्या पयलीं बरें बॅरिकेडींग जावं सरभोंवतणी काम चालू आहा एक बोर्ड जर मारलेलो जाल्यार लोकांकूय कळपाचें कितें तरी चल्लां. आयज तेजी अर्दी गाडी शिमिटीन आसा आनी ती कशी काडपाची तोय प्रश्न चिन्ह आहा व्हडलो. की कलंगूट सरकाराकडे हांगासर ब्युटिफिकेशन केला, इन्स्पेक्शन केल्ले आणि हेचे काम चालू असले आणि आयज अचानक तेतून टुरिस्टाची रेंट कॅब भितर गेली. सेफ्टी प्रिकॉशन आमकां हांगासर काय दिसना की येनासले बॅरिकेड जे आसा हे गाडी काडल्या उपरांत हांगासर घातले आसा. ह्या हेचेर कितें म्हणूंक सोदताय? म्हाका दिसता जे सोशल मिडिया प्रमाणेचे पयले तेन्ना मायकल लोबो आनी जोझफ सिक्वेरा हांगा उबे आसून काम करताले आनी PWD सर्कल आसल्या कारणान खंय तरी शेवटी रिस्पॉन्सिबल PWD. कित्याक जर तर ट्युरिस्ट येवन गाडी आपली त्या व्हड्यान घालता जाल्यार कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. प्रायवेट पार्टी काम करता काय PWD काम करता हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा आनी जे कोणी काम केला तेचेर FIR जावपाची गरज आसा. कित्याक यू जस्ट कॅनॉट हो सर्कल हाडून तुजें वचोंक जायना. प्रॉपर बॅरिकेडींग करून वचोंक जाय आसलें. म्हाका दिसता बेतो आत्ता घातला. गाडी जर मातशे वगत पयलीं काडना जाल्यार ती गाडी घट जावपाची. जर तर कोण तरी वर्ल्ड कप घालूंक सोदता म्हाका दिसता तेच्या पयलीं त्या गाडयेन तेजें ऑलरेडी उद्घाटन केलें. ताका लागून स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय कोणाचेर जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ह्या कामाक आनी ही नेग्लिजन्स केला पळय तेजेर. गोमंतक TV खातीर स्नेहा हसोटीकर. गोंयांत येवन कॅझिनोत जुगार खेळपाक जाय म्हूण 4 जाणांनी दिल्ली पंजाबी भागात एक घर फोडिल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. घरफोडी उपरांत फरायल्लो 30 लाखांचो मालवस गोंयांत घेवन येवचे पयलींच तांकां दिल्ली पुलिशेनूच अटक केली. हो नेमको कितें प्रकार पळयात पुराय बातमी. कसिनोत येवन जुगार खेळपा खातीर कोणे कोणाचे घर फोडिल्ल्याचे तुमी केन्ना आयकलां? हय, तुमकां आयकून अजाप दिसता आसतलें पूण ही सत्य घटना. ही घडणूक घडल्या दिल्लीच्या पंजाबी भागात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 26 सप्टेंबराक दिल्लीच्या पंजाबी भागात एका घरांत चोरी जाल्ली. या घरांतल्यान सुमार 30 लाख रुपयांचो म्हालवच फारावन व्हेल्लो. हातूंत भांगराच्यो वस्ती, रोख पयशे आनी खोट्या दागिन्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. चोरयेच्या घडणुके उपरांत चोरांनी फारायिल्ले भांगर शेटीक विकिल्ले. तशेंच फारायिल्ले पयशे लेगीत चोरांनी शेटी कडेन दवरिल्ले. जेन्ना पुलिशेन हे घडणुकेची चवकशी केली तेन्ना पुलिसांकूय हे चोरयेची काणी आयकून अजाप दिसलें. दुबावितांनी पुलिसांक दिल्ले म्हायते प्रमाण ते खंय गोंयच्या कसिनोत जुगार खेळपाक येवपाचे आशिल्ले. कसिनोत जुगार खेळपा खातीरूच तांणी हे घर फोडिल्ल्याचे पुलिसांक सांगले. ह्या घरफोडी उपरांत जयप्रकाश आनी बिगन सा हे दोगांय जाण गोंयच्या कसिनोत येवन जुगार खेळपाचे आशिल्ले. मात तांचो हो प्लान यशस्वी जावचे पयलीं पुलिसांनी तांकां अटक केली. हे घरफोडीचो मास्टरमाइंड आशिल्लो जयप्रकाश. हो कापो गुन्यांवकार. घरफोडी, दरोडे आनी लूटमार तशेंच हेर गुन्यांवांनी ताचो आस्पाव. दिल्लीत ताच्या आड सुमार 15 केशी नोंद आसात, जाल्यार दुसरो दुबावी जयराम साहा हाच्या आड 7 केशी नोंद आसात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तिसरो दुबावीत बिगन साय ह्या नदी खंयचेच गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील नाशिल्लो. हे तिनूय दुबावीत सद्याक पुलिशेच्या तावडीन आसात. जाल्यार ज्या शेटीक फारायिल्ले भांगर दिल्ले त्या गणेशाक पुलिशीन ताच्या करोल भागांतल्या दुकानांतल्यान उखल्लो. घरधनियान चोरये उपरांत पंजाबी भाग पुलिसांक कैद केले. पुलिशेन ह्या दरोड्याचो सोद घेवपा खातीर एक खासा पंगड तयार करून तपासाक सुरवात केली. दुबावितांक सोदून काडपा खातीर पुलिशेन वट्ट 1260 CCTV कॅमेऱ्यांची तपासणी केल्ली.
1260 कॅमेऱ्यांची फुटेज तपासल्या उपरांत पुलिशेक चोरयेचो मास्टरमाइंड सापडलो. पुलिशेन ताका पयलीं उखल्लो, ताची खोलायेन चौकशी केली. चौकशे वेळार जयप्रकाशान आपल्या 2 साथीदारांची नांवां सांगली. ते प्रमाण पुलिसांनी बिगन सा आणि जयराम सा या दोगांयकूय अटक केली. या प्रकरणातलो 4थो साथीदार, जाचे स्वताचे भांगराचे दुकान दिल्लीच्या करोल भागात आसा, त्या गणेश शेट्टीकूय पुलिशेन उखल्लो. ताच्या कडल्यान चोरयेक गेल्ल्यो 20 लाखांची 156 ग्रॅम भांगराच्यो वस्ती आणि 9.96 लाख रुपये पुलिशेन जप्त केले. आता ह्या सगळ्या प्रकरणा उपरांत प्रश्न उप्रासता तो गोंयकारांच्या सुरक्षेचो. जुगार खेळपा खातीर लोक खंयच्या लेवलीक वचपाक शकतात हे या चोरयेचे घडणुके उपरांत दिसून आयले. असले लोक पर्यटक म्हणून गोंयां येतात, गोंयच्या हॉटेलांनी रावतात, कसिनोनी खेळटात. कोण गुन्यांवकार हे कशें कळटले? फाल्यां ह्याच लोकांनी गोंयानूय एखाद्रें घर फोडून पळ काडलो जाल्यार कितें करप? दोनापावल्या बंगल्यात चोरी केल्ले चोर अजूनय पुलिशेक सापडूंक ना. हे घडणुकेक 5 म्हयने जाता थंयच आसा. म्हापशांय एका दोतोराचे घर फोडून सुमार 50 लाखांचो मालवच फारायलो. ह्या घडणुकांतल्यान देख घेवन फुडाराक अश्यो घडणूक परत घडची न्ही म्हणून पुलीस यंत्रणा सतर्क जातली काय? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फातोर्डा राष्ट्रीय महामार्गाचे कुशीक बेकायदेशीरपणान बार आणि रेस्टॉरंट चलता अशी कागाळ थावर रॉक पिंटो हांणी केल्ली. ते प्रमाण रेस्टॉरंटाची उपजिल्लो अधिकारी आनी पंचायतीन पळोवणी केली. योग्य ते परवाने तशेंच अबकारी खात्याचो परवानो नासतना बार आनी रेस्टॉरंट चलयतात. पंचायती कडेन कागाळी दाखल करून थकले, मात पंचायत कांयच काना मनार घेना. आता उपजिल्लो अधिकारी कारवाय करिना जाल्यार न्यायालयात वतलो अशी शिटकावणी रॉक पिंटोन दिल्या. डेप्युटी कलेक्टर येयला, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांतले येयल्या आणि BDO ऑफिसांतले येयले. दे हॅव कम टू सीज द प्रेमायसीस बिकॉज आय हॅव फाइल्ड अ कंप्लेंट with the authorities that the entire construction is illegal. They do not have the technical clearance order from the TCP. Neither they have a construction license from the panchayat. Okay, nor this thing is constructed in a field which is as per the regional plan. This property is designed as this thing as a field. Paddy field. And there's no way you can do such a construction. Secondly, there's somebody who is supporting it. Now, we have made a number of complaints to the panchayat, asking them to act. But till date, the panchayat has not held the joint site inspection. Joint site inspection, which I have asked them with the authorities like the TCP, like the National Highway Authority, collector and the Mamladar. With this, they have never held a site inspection because they want to have a site inspection. Because they don't have anybody to have a site inspection. They don't have any engineers who will give the correct site inspection report. So for that reason, we asked them to go for a joint site inspection, which they have not done. Secondly, they have no permissions from the Goa State Pollution Board. They have no permission for no conversion sanad also. And all this taking into consideration, we filed a number of complaints, and we have been filing number of complaints with the panchayat also, but panchayat is not acting. It appears that the panchayat is in hand in gloves, and panchayat is trying to protect and to support illegalities in the village. And this is exactly what the High Court has said in the petition, that in their orders, that no such thing, no illegal construction can be taken. हॉस्पिटल साप गरजेची सेवा, पूण तुवेचे कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्लें हॉस्पिटल कितलीशीच वर्सां जालीं कळमेत पडलां. फक्त पोकी आश्वासनां मेळटा पूण प्रत्यक्षात कांयच ना. डिसेंबर मेरेन हें हॉस्पिटल चालीक लागना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी तुवें हॉस्पिटलाच्या कृती समितीन दिल्या. तुवें हॉस्पिटलाचो विशय अजरंवर जावन रावला. ह्या हॉस्पिटलाक म्हुर्तच मेळनाशिल्ल्यान कितलींशींच आंदोलनां लेगीत जाल्यात, तरी प्रस्न जाग्यार पडना. आता डिसेंबरात ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जावपाचें आशिल्लें, पूण अजून मेरेन पत्तो ना. आनीक 1 वर्स तरी काम हुमकळत आसतलें खंय. पेडणेकारांची भविष्यवाणी. दर फावटी विचारल्यार मुख्यमंत्री फकत नोव्हेंबर-डिसेंबर करता, पूण आयज मेरेन खंयचे कडेन कांयच नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायत सरकाराक धारेर धरले. 100 कोटी वयर ताका एक्सपेन्स करून ते हॉस्पिटल उबें आसा, तेजे आजून फंक्शनींग करूंक ना. ताका 2021 एक गव्हर्मेंटान सँक्शन दिल्ली 13 कोटी 49 लाखाची इक्विपमेंट्सा खातीर. तेजे आजून हेंच्यांनी टेंडरींग करूंक ना. म्हणटच ते आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक ताका मेमोरंडम दिला. आनी तुवें पेडणेचे सगळ्या पेडणेच्या पंचायतींनी
रेग्युलेशन्स पास केल्या ती तांकां सबमीट केल्ली आसा. We have public meetings, we have delegations meeting the CM, we have delegations meeting the health minister, MLAs, we have the discussion with all the panchayats have given resolutions and different course of actions we have gone through. We agree, okay, it will take time, we are ready to wait for some time. Hey, sir, December and Zaina, then we will be planning a big agitations against the government and for the hospital. That is our coming December, if it doesn't happen, which looks like it will not happen, कारण जी basic असा like oxygen हे सप्लाय जावपाची लायन ओडप किंवा बाकीचे ज्यो ऑपरेशन थिएटर्स आणि ह्यो भाजी मेजर गरजो आसा ज्यो हॉस्पिटलाच्यो 5 ऑपरेशन थिएटर्स आसात, नन ऑफ देम आर फंक्शनिंग आणि अजून ताची तयारी तशी जावंक ना. एक्वायरिंग मशिनरी अँड ऑल दोज थिंग्स आर नॉट हॅपन. सो ह्यो गजाली जो पर्यंत जायना तर हॉस्पिटल सुरू जावंक शकना न्ही. सो त्यो जर जायना आणि डिसेंबरा पर्यंत अजून टेंडर्स टू बी फ्लोटेड, इमॅजिन टेंडर फ्लोट जातकूच मागीर कितलो टायम वता आनी तांकां. सो हे पळयत जाल्यार आमकां चित्र दिसता की डिसेंबर पर्यंत जावचें ना आनी ना जालें जाल्यार आमी आमची फुडली कृती थारायतली. फुडली कृती आसतलीच, बट स्टील वी वॉन्ट गव्हर्मेंट, इफ यू वॉन्ट 4 months 3 months यू एश्युअर अस 4 महिन्या भितर जातले, वी आर रेडी टू वेट. कित्याक येदे व्हडली हॉस्पिटल ही खरोखर आरोग्याची बऱ्यापैकी सेवा मेळटली आमकां. पीपल फ्रॉम रूरल एरिया ऑल द वे टू तेंची मेळप आनी कितले त्रास जाता, फूल फॅमिलीक त्रास जातात. सो ते कश्ट वाचचे, आमच्या लोकांक ही बरी हेल्थ सर्विसीस मेळची. आनी टू युअर इन्फॉर्मेशन, पेडणे इज ग्रोईंग फास्ट. थंय एअरपोर्ट आयला, थंय टुरिझम बेल्ट आसा तो सगळो. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बरी सेवा मेळप ही नेसेसिटी आसा. आनी जी इंटेन्शनान जी बिल्डिंग सुरू केली तुम्ही हॉस्पिटल करपा खातीर, ते पीपीपी दिवपाक न्ही. इट वॉज सपोज टू बी लिंक विथ जीएमसी, 100 बेडेड लिंक हॉस्पिटल जीएमसी कडेन जावचे म्हणून हो प्रोजेक्ट आशिल्लो. अँड एज वी ऑल नो गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. एक आमदार गेलो, एक मंत्री गेलो, चीफ मिनिस्टर गेलो, ताचे फाटल्या आयिल्ल्या आमदारान ताचेर लक्षच दिलें ना. आज परत ह्या आमदारा कडेन आमी निवेदनां दिली, पण तशी तयारी चलना. हे हॉस्पिटल जावपाची हे जायना आनी 1 वर्ष तरी जावचें ना कशें दिसता. सध्या लास्ट एका डेलिगेशनान आमकां सांगिल्लें नोव्हेंबरान हॉस्पिटल सुरू जातलें म्हणून. एवरी इयर सीएम प्रॉमिसेस नोव्हेंबरान हॉस्पिटल, नोव्हेंबर डिसेंबर 4 डिसेंबर जाले. आता 25 डिसेंबर लागीं पावला, तेकला तोपर्यंत तरी हॉस्पिटल जावचें म्हणून आमचो एक प्रयत्न आसा. ही सरकारान एक विनंती की बेगींतल्या बेगीन हेल्थ सर्व्हिस एक पेडण्याचे रुरल एरिया भितर जावच्यो म्हणून तुम्ही प्रयत्न करचो. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली तुवें हॉस्पिटलाचो विशय वाडत आसा, पूण सोंपपाचें नांव घेयना. लोकांक एक आस्त दाखोवन अजून मेरेन ह्या हॉस्पिटलाचें काम अपुरें उरलां अशेंय म्हणपाक अतिताय जावचें ना. हॉस्पिटल केन्ना सुरू जातलें ही आस्त आतां लोकांनी सोडूनच दिल्या. फुडाऱ्यांनी आश्वासनां दिवन लेगीत कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान लोकांनी बोळ लेगीत केलो. तरी प्रस्न जैसे थे आसा. ह्याच वाठारांत आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळ आसा, पूण ह्या लोकांक सेवा दिवपी मात हॉस्पिटल नाशिल्ल्यान सामकी खंतीची गजाल जावन रावल्या. आता ह्या हॉस्पिटलाचो विशय केन्ना तरी तडीक लागतलो हो पेडणेकारांक पडिल्लो प्रस्न. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आशवेकार. राज्यांत रस्त्यांची काणी सोंपपाचें नांव घेना. पुराय रस्ते काबार जाल्ले पळोवपाक मेळटा. केपेच्या नव्या पुलार व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांच्यो बऱ्योच सर्कशी चल्ल्या. खास करून रातच्या वेळार प्रवास करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. ह्या नादी लेगीत हांगा अपघात घडल्यात. आता कोणाचो जीव वचचे पयलीं संबंदीत खात्यान लक्ष मारून प्रस्न तडीक लावपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. पुलाच्या केपे सायडीच्यान एक व्हडलो फोंड पडिल्लो आसा आनी तो स्टार्टींग पावस स्टार्ट जालो तेन्नाच्यान पडिल्लो आसा. तेन्ना खंयच्याच डिपार्टमेंटान जावं रोड्स डिपार्टमेंटान ताजेर कांयच एक्शन घेतला और केपेकारांनी कांय केलें ना. तेन्ना थंय रातचोय बी काळोख पडिल्ल्या कारणान तो कांयच कळना. खूब लोक तातूंत बायकान पडून कोणाले फ्रॅक्चर जाल्ले आसात, कोण हॉस्पिटलांत पावले आहा. तेन्ना ताबडतोब एक्शन करून तो बेगीनच्या बेगीन तो पुरोवचो. तुम्ही पळयला कितले तेंप जालो तो? फ्रॉम जून स्टार्टींग पावस. आमी आसा केप्यां तो न्यू पूल आसा पॅरलल, एक ओल्ड पूल आसा आनी एक न्यू पूल आसा जो केपेंच्यान कुट्टाड्यार वयता ते सायडीन रायट सायडीचो पूल आसा. थंय जेन्ना केपे एंट्री करता कुट्टाड्यार थंय एंडाक एक फोटवॉल जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे लोकल्सा कडून हेचेर परत प्रश्न जाता कित्याक जो होल आसा तेतूंत डेप्थ जाल्ले आसा आनी खंय 2 व्हिलर्स आसा हेचेर त्या फुटवॉल्सा कडून खूब एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आनी बाकीचे रोड
सारको जाल्ल्यान सगळो रोड बरो आसल्यार खंय तरी हे पोर्टहोल्सा कडेन लक्ष वचना आनी ताका लागून हांगा अपघात जावपाची कारणां वाडटात आनी फाटल्या दिसांनी हेका लागून खूब अपघात जाल्ले आसात टू व्हिलरां. आतां आमी आसात जे पुलार थंयच्यान एक PWD रोड्स आसा ते काही अंतरार म्हळ्यार एक 5 मिनटां सुद्दां चलून गेल्यार जायना. तेजे कडेन ह्या लोकांनी मागणी केल्ली आसा की जो पोर्टहोल्स आसा आनी जो डेंजरस आसा सिच्युएशनाक खंय तरी घातक आसा ताका खंय तरी तो रिपेर करपाची ताबडतोब रिपेर करपाची मागणी केल्ली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. पेडणे पालिका वाठारांत आशिल्ल्या पोरण्या पोस्ट ऑफिसाच्या जाग्यार दुसरी नवी इमारत उबारता. हे खातीर फाटल्या 15 दिसां पयलीं बुन्यादी फातर बसयल्लो, मात अजून मेरेन काम सुरू करूं ना. पोरणी इमारत अजून मेरेन मोडूनय उडोवंक ना. संबंदीत कंत्राटदारान फुडलें काम कित्याक सुरू करूं ना असो प्रस्न सध्या लोकांक पडला. जाल्यार इमारती कडेन आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक लागून काम सुरू करपाक आडखळ जाता. एकदा ट्रान्सफॉर्मर काडले उपरांत काम सुरू करतले अशें पेडणे पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष मनोज हरमलकर हांणी सांगलें. आम्ही काम सुरू जावपाचें म्हणजे आमी ऑलरेडी जो प्रोसेस आसलो वर्क ऑर्डर सगळी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर जेव्हा चालू करपाक गेल्लो तें काम तेन्ना दिसून येयलें की ताका ट्रान्सफॉर्मराची ही अडचण येता आनी ऑलरेडी आमी ट्रान्सफॉर्मर सुद्दां आमच्या एस्टिमेटान घेतलेलो. सो आमी आमचे पालिके मार्फत आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी ऑलरेडी लेटरय केला आनी तो शिफ्टिंग करपाचो जो कितें प्रोसेस आहा तो सुरू करपाक लायला. शिफ्टिंग प्रोसेस तेंच्यांनी एस्टिमेट दिल्या उपरांत आमी ताबडतोब आमी तेंचो पेमेंट करून तें काम चालू करतले. तितून कांय इश्यू ना. सगळो फॉर्मेलिटी सगळी जाल्ली आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातीनूय ऑर्डर पावल्ली आसा. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी